ईडीसीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन 70 कोटी 86 लाख रुपयांचो धनादेश लाभांश म्हूण सरकाराक दिलो। ईडीसी हे फकत फायदो मेळोवन लाभांश दिवपी महामंडळ न्हय, ते सरकाराक रिणां दिवनूय आदार करता, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। सगळ्यांचे खूप अभिनंदन करता। आमच्या कॉर्पोरेशनान सगळ्यात प्रॉफिटान चलपी कॉर्पोरेशन आणि फक्त प्रॉफिटान चलपी कॉर्पोरेशन उरना, सरकाराक सपोर्ट करपी कॉर्पोरेशन। सपोर्ट विविध तरेन, एक डायरेक्ट बाय गिविंग डिविडंड, दॅट इज वन। सरकाराक लोनूय दितात ते आमी ईडीसी आनी बाकी तेंच्या कडल्यान लोन घेवपाचें काम करता। दुसरी गजाल, तिसरी गजाल, सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स ते इम्प्लिमेंट करता। तशी CMRY, जशी ट्रायबलाची इंडस्ट्रियल स्कीम, ह्यो वेगवेगळ्यो स्किमी बी ते इम्प्लिमेंट करता आणि सरकाराक वेगवेगळ्या कामांनी फॅसिलिटेट करता। फॉर एग्जाम्पल, द लँड एक्विजिशन प्रोसेस व स्ट्रीमलायन करपाक अशी 4 वेगवेगळी कामां ईडीसी कॉर्पोरेशन करता। हे फावटी फायनान्सान आमी सगळ्या कॉर्पोरेशनाचो रिव्ह्यू घेतले आणि वेळ पडलो जाल्यार गरज ना ती कॉर्पोरेशन बंद करपाक म्हणजे स्पश्ट म्हणणें आसा, कारण सरकाराचेर वयल्यान जाल्यार बर्डन आसा। ह्या फायनान्शियल कंडिशनान अननेसेसरी बर्डन आसतली कॉर्पोरेशन दवरल्यात काय अर्थ ना। जे प्रॉफिट मेकींग आसा किंवा सेल्फ सस्टेनिंग आसा अशें कॉर्पोरेशन आसचें आणि ईडीसी त्याच धर्तीचेर सेल्फ सस्टेनिंग कॉर्पोरेशन स्वता वयल्यान आनी इन्कम जनरेट करता आणि ते जर स्टाफ बरो आणि जर चेअरमॅन खूप बऱ्या पद्धतीन काम केलें जाल्यार ते आनीक बरें चलोवंक शकता। सगळ्या कॉर्पोरेशनाक खरो स्कोप आहा, बट बरेच जाण तो स्कोप एक्सप्लोर करिना अशें म्हाका दिसता। पण डेफिनेटली वन्स अगेन आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग फॉर द चेअरमॅन एंड हिज एंटायर टीम फॉर डुईंग द गुड वर्क इन ईडीसी। मुख्यमंत्री ईडीसीचे मिनिस्ट्री जे आसा त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या अंडर येतात, कारण त्यांच्या मार्गदर्शनाचेर ईडीसीन बऱ्या तरेन काम केलें आणि आमी 70 कोटी रुपया आमी लास्ट इयर प्रॉफिट केलें। सरकाराचे 100 कोटी शेअर आसा आणि त्या शेअराचेर 1% डिविडंड फाटल्या म्हयन्यान आमची जनरल बॉडी मिटींग जाली आणि त्या हातून ठरयलें की 1% ऑफ द टोटल त्यांचे शेअर जे आसा तेचेर डिविडंड येवप आणि त्या प्रमाण 70 कोटी रुपया 86 लॅक्स हे आज आम्ही मुख्यमंत्र्यां कडेन सरकाराच्या शेअरांचे डिविडंडाचो चेक तांकां आमी आतां हँडओवर केल्लो आसा। उरिल्ले जे पयशे आसा ते भितर IDBIचो शेअर येता आनी दमन दीव एडमिनिस्ट्रेशन तांकां, आनी त्यामुळे टोटल आमी अमावंट जो आसा तो आज सरकाराक दितात। हेच्या व्यतिरिक्त सरकाराचे जे लँड एक्विजिशनचे जे पयशे आसा तेचेरूय इंट्रस्ट जो आसा तो इंट्रस्ट आमी सरकाराक दितात। इन्कम टॅक्साच्या हातूंतल्यानूय गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीन पयशे वयतात, त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शनाचेर बऱ्या तरेन ईडीसीचें काम चलत आसा।